मेन मायनिंग केशीत दिगंबर कामतीच्या अटकपूर्व जामीन अर्जाचेर शुक्रारा पणजे स्पेशल कोर्टात सुनावणी जाली। दिगंबर कामतीन मायन्स मिनिस्टर आसतना बेकायदेशीर पद्दतीन 12 वर्सां आदीं सोंपिल्ली लिजार रिन्यू करूंक ते लिजांचो डिले कंडोन केलो म्हूण सरकारी आदवोगाद जी.डी. कीर्तनेन आर्ग्युमेंट घालो। कांय मायनिंग लिजांची मुजत 1988त सोंपिल्ली आनी लीज होल्डरांनी 2000 सालांत रिन्यूवलाक अर्ज घाल्लो। मायन्स सेक्रेटरी आनी बाकीच्या सरकारी उंचेल्या अधिकाऱ्यांनी हरकत घेवन सुद्दां कामतीन डिले कंडोन केलो आनी लीज रिन्यू केलें म्हूण प्रोसिक्युशनाचो दावो। आदलो मायन्स मिनिस्टर दिगंबर कामतीन बेकायदेशीर पद्दतीन मायनिंग लीज थर्ड पार्टी कडेन ट्रान्स्फर करपाक दिले। हाका लागून सरकारी तिजोरेक कोट्यांचो फटको बसलो। चवकशे वेळार जाप दितना चडशे वेळार दिगंबर कामत आपल्याक कांय याद ना म्हूण सांगता। खोलायेन चवकशी करपा खातीर एसआयटीक ताची कस्टडी जाय म्हूण सरकारी आदवोगादान कोर्टा मुखार आर्ग्युमेंट घालो। सरकारी आदवोगादाचो आर्ग्युमेंट अजून सोंपूंक ना। कोर्टान 6 डिसेंबराक डेट दिल्या। 16 डिसेंबराक दिगंबर कामती वतीन रिजॉइंडर आर्ग्युमेंट जातलो। मजगतीं प्रफुल्ल हेदे कथीत बेकायदेशीर मायनिंग केशीत दिगंबर कामतीच्या अटकपूर्व जामीन अर्जाचेर सुनावणी 7 डिसेंबराक दवरल्या। प्रुडंटा खातीर सिनियर रिपोर्टर मुकेश कुमार।